आसा. सगळे जाण काल फोंड्या कितें जालें तें पळयता. इलेक्शनूच कॅन्सल जालें. पोलिंग जावच्या एक दीस पयलीं आनी गोंयांत तरी दीस इज अनप्रेसिडेंटेड. खूब जाण पॉलिटिशियन म्हणटात म्हाका खूब व्हिडिओ पळयले ते आर शॉक. पण हांव म्हणटा शॉक कित्याक जावंक जाय. वॉट हायकोर्ट हेज डन इज इंटरप्रिटेड द लॉ. इलेक्शन कमिशनान रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ पीपल्स एक्ट हाचे प्रोविजन खबर ना इज द शॉकिंग थिंग. इतले वेळ फुडें 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 व्हरून जेन्ना एक वर्स सुद्दां मेळचें ना अशें कळ्ळें आनी मागीर त्या हायकोर्टान हायकोर्ट लेट डावन द लॉ तातूंत हें आयलां. सो तें शॉकिंग ना. म्हणजे हांव चड शॉक कित्याक ना ज्या प्रमाणे गेलीं काही इलेक्शनां स्टेट इलेक्शन कमिशनान कंडक्ट केल्या तातूंतूय हांव अशें जातलें केन्ना तरी हातूंत म्हाका व्हडलें शॉकींग दिसना. हांव एक मुद्दाम सांगता. एक CCPच्या वेळार एक व्हडलो मुद्दो आयलो आनी तो व्हडलो कित्याक बिकॉज इट डायरेक्टली इम्पॅक्ट्स द सिक्रेसी ऑफ द बॅलट. डायरेक्ट सिक्रेसी ऑफ द बॅलट इम्पॅक्ट जाता हो एक व्हडलो मुद्दो जालो. खूब कडेन वेगळ्या वेगळ्या बुथांनी आमकां ह्या विशयाचेर अनेक वोटर्सांनी इश्यू करून इलेक्शन थंय स्टॉप जाल्लें आसा फॉर फ्यू मिनिट्स. हांव एक टेस्टिमनी ZPच्या वेळाची एका वोटरान फेसबुकार टेस्टिमनी घातल्या. टुडे आय डीड नॉट गो टू कास्ट माय वोट बिकॉज स्टेट इलेक्शन कमिशन एनक्रोच माय फंडामेंटल रायट ऑफ सिक्रेसी. सिक्रेट बॅलट म्हणटा तो. Each ballot paper is numbered and same number is printed on the ballot paper and the counter foil. म्हणजे ह्या इलेक्शनाचे बॅलट पेपराक घेतले CCP आणि ZP तातूंत काउंटर फॉयलार आणि सकल बॅलटाचेरूय सिरियल नंबर आशिल्लो अशें अनेक कडेन जालां. अनेक वोटर्सांनी हाचेर बोवाळ घातला. हातूंत एक खंय तरी इंटिमिडेशन वोटराक वयर दिसपाक आपोवप जावंक शकता. अशें न्ही की कोणें वचून तांकां कितें सांगतलें किंवा फाल्यां तें आमी म्हणना की ती बॅलट्स कोण एक्चुअल बसून पळोवन कोणें वोट कोणाक मारला पळयतलो. ती बॅलट्स मायट बी सील्ड बट दॅट इज नॉट इनफ. एक वोटराच्या मनान दुबाव आयलो की आपली सिक्रेसी खंय तरी एनक्रोच जाता तर तो वोट मारपाक वयता. फेसबुकाचेर अशे अनेक टेस्टिमनी आसा. कोइन्सिडंटली ही आमी एक इलेक्शन पेटिशन फायल केल्लें तें रेजिस्टर कालूच जालां. म्हणून तो कोइन्सिडन्स की काल इलेक्शन कमिशनान जे ज्या प्रमाणे फुडें वचून काल हायकोर्टान डिसिजन घेतला. सो आय एम नॉट शॉक. ज्या प्रमाणे इलेक्शनां जाता पळय द प्रोसेस इज फाउंड वॉन्टिंग आनी एस्पेशली इफ यू आर ऑन द ऑपोजीट ऑफ इट तुका तो प्रोसेस खंय तरी सारको आसा अशें दिसना. म्हणून गोईंग फॉरवर्ड हो प्रोसेस सुदारूंक जाय. आमकां सगळे डेवलप कंट्री जावंक जाय जाल्यार रूल ऑफ लॉ आनी एस्पेशली इन्स्टिट्युशन्स आनी कायदो सारको पाळून करूंक जाय. इलेक्शन कमिशनाक खबर नाशिल्लें एक वर्स मिनिमम टर्म दिवंक जाय म्हणून. सो मातशें दात हाडचें पडटलें कमिशनाक आनी कायद्या प्रमाणे वचचें पडटलें. गोईंग फॉरवर्ड म्युन्सिपालिटी इलेक्शन येता हो सिक्रेसीचो इशू परत जावंक जायना म्हणून हांवें मुद्दाम प्रेस आमचें रेजिस्टरूच काल जालें कोइन्सिडंटली. नाजाल्यार आमी थरयलेलें आमी टेक्निकली फायट कितें करपाचें करतले. मेन गोल इज टू इम्प्रूव द प्रोसेस. पण कालूच 8 तारखेक आमची रेजिस्टर जाल्या इलेक्शन पेटिशन. तो डिटेल्स दितलो. म्हजे बरोबर विष्णू आसा आनी मिनीन आसा. सो तांकां हांव आतां सांगता की विष्णून आनी मिनिनान ते पेटिशना बद्दल सांगलां हाचे डिटेल्स दिवचे. पण आय एम नॉट शॉक. ज्या प्रमाणे इलेक्शनां जी जाल्या गेली काही सो अशें कायदो जो न पाळून जाता पळय हातूंत अशें केन्ना तरी घडटा आनी दॅट्स वाय हायकोर्टान डिसिजन दिलां. इट इज अ सॅड थिंग कित्याक टॅक्सपेयर्स मनी हॅज बीन यूज. कॅन्डिडेटानूय खर्च केला तो खर्च कोण रिइम्बर्स करतलो काय. ऑल दीज आर क्वेश्चन्स आर कम. तुम्ही म्हणटा आज पोलिंगूच जावंक ना न्ही. म्हाका दिसता एल्डरली पीपल आर वोटींग. म्हणजे काही लोकांक वोट मारल्या बॅलट पोस्टल बॅलट जाले आसतले. पोस्टल बॅलट सिनियर सिटीजन्स so this is unprecedented in that sense but not shocking because the way law has been so dilute करून जे वता पळय institutions ताच्या खातीर जाला. So it has to be enforced
स्पेशली गोईंग फॉरवर्ड फॉर म्युन्सिपल इलेक्शन्स आनी जी जातली थंय ते सारके प्रोविजन ऑफ द लॉ हॅज टू बी एनफोर्स. हांव विष्णूक सांगता, एडवोकेट विष्णू, ताणें पेटिशन तो कॅन्डिडेट शिल्लो स्वता, सो ही हॅज फायल्ड इट विल गिव डिटेल्स. नमस्कार. कालचो जो हायकोर्टाचो जजमेंट आसा, हे जजमेंटान दाखोवन दिला की कायद्या फुडें सरकारूय ना, कायद्या फुडें इलेक्शन कमिशनूय ना. 25 ऑक्टोबर 2025 ह्या दिसा सर्गेस्त रवी नाईक गेले आनी 14 तारखेर. हय 14 तारखेर. सो थंय त्या ऑक्टोबरान हो सीट खाली जालो. ऑक्टोबरांतल्यान फुडें 5 म्हयने इलेक्शन कमिशनान हें इलेक्शन कित्याक डिक्लेअर करूं ना हो प्रश्न आसलो. आनी सारकें 1 वर्स मेळना अशा तरेचें पळोवन हें इलेक्शन कित्याक डिक्लेअर जालें काय हो दुसरो प्रश्न आसा. हेजी उत्तरां जे हायकोर्टाचे जजमेंटान येवपाचें तर हें येयला, ताजो इम्पॅक्ट येयला. थंयसर जो रोल इलेक्शन कमिशनान केलो तोच रोल आमी आमच्या इलेक्शन पेटिशनान डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक आमी इलेक्शन पेटिशन फायल केलां. तशाच तरेचो रोल पणजेन इलेक्शनान बॅलटाच्या टायमार वोट सिक्रेसीक जालेलो आसा. सो कंपेर करत जाल्यार जो इलेक्शन कमिशनाचो रोल थंयसर आसा तोच रोल इलेक्शन कमिशनान पणजे इलेक्शनाकूय घेतला. आतां हेजो जो इम्पॅक्ट आसा हो डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आसल्या कारणान हेका टायम वयता पेटिशनाक, हेका प्रोसेस आसा. सो हो प्रोसेस कंप्लीट जावन 1 वर्स 1.5 वर्साच्या नंतर जेन्ना जजमेंट येतलो तेन्ना आमकां आशा आसा आनी आमकां कोर्टाचेर पूर्ण विश्वास आसा की अशाच तरेचो निर्णय आसतलो तो की थंयसरूय इलेक्शन कमिशन चुकला हो हायकोर्टान सांगला. आनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आमी आशा करता की हांगासरूय आमकां अशाच तरेचो जजमेंट मेळटलो की हांगासरूय इलेक्शन कमिशन चुकला. कावंटर फॉयलाचेर सिरियल नंबर घालप आनी बॅलट पेपर सिरियल नंबर दवरून बॅलट पेपर बॉक्सान घालप, हेतून वोट सिक्रेसी कशी उरता हे इलेक्शन कमिशनान स्वता येवन सांगचें पडटा. आनी ती उरताय काय ना हे आमचे जे पणजेचे वोटर आसा हे स्वता शाणे आसा, हुशार आसा. सो तेंच्यांनी चिंतून काडला आसतलें की बाबा हो रिजल्ट अशा तरेन कित्याक येयलो आसता. सो आमी आशा करता की आमच्या पेटिशनान जो निर्णय आमकां हायकोर्टान फोंड्या इलेक्शनाक मेळ्ळा तशाच तरेचो पणजे म्युन्सिपालिटी इलेक्शन जे आमी चॅलेंज केलेलें आसा डिस्ट्रिक्ट कोर्टा फुडें तेजो रिजल्ट आमकां 1 वर्सान सुमार तसोच मेळटा. माझी केस सुप्रीम कोर्टान आसा. इनफॅक्ट ती एक दिवपाची आसलेली बिकॉज द इलेक्शन प्रोसेस पळय करता इट शूड बी डन बाय द आमचे स्टेट इलेक्शन कमिशनर अँड नॉट बाय द DMA म्हणून. आणि ऑनरेबल जस्टिसान ती एक्सेप्ट केल्या केस आनी एक आर्ग्युमेंट जाला ऑलरेडी आनी तेणें जजमेंट सांगलां की आय फायंड समबडी इन दीस केस अँड आय वील टेक नेसेसरी एक्शन म्हणून. आय मे गो टू एक्सटेंड दॅट आय मे कॉश ऑफ दीस इलेक्शन्स म्हणलां तेणें. सो आतां ती परत आमची 6 तारखेर आसलेली, मागीर तेणें 1 दीस फुडें व्हरोन 7 तारखेर दवरली. पूण अनफॉर्च्युनेटली कितें जालें की सबरमला इश्यू येयलो सुप्रीम कोर्टान आनी त्या डिस्कशनाक लागून केस ही म्हाजी फुडल्या विकान. सो वी आर होपिंग सम बरें कितें निर्णय येतलो. मिनिनाच्या पेटिशनान विशय असो आसा की जे डिलिमिटेशन केलें वयता हें इलेक्शन कमिशनान करूंक जाय. आनी पणजे म्युन्सिपालिटीचे जे डिलिमिटेशन केले गेले इवन ह्या आनी फाटल्या म्युन्सिपालिटीचे जे डिलिमिटेशन केले गेले हे डायरेक्टर ऑफ म्युन्सिपल एडमिनिस्ट्रेशन जी गव्हर्मेंट बॉडी आसा. सरकार डिलिमिटेशन करता आनी इलेक्शनां घेता आनी ती घेवची न्हू आनी ती इलेक्शन कमिशनानूच करची अशा तरेचे मुद्दो घेवन मिनीन सुप्रीम कोर्टाक आसा. कितें खंयच्यानूय तरेन तें हें जाता न्हू, आपल्याच डिपार्टमेंट जाता, आपल्याक सरकार फेर एंड फेर डिलिमिटेशन जायच करून ना इलेक्शन इलेक्शन. घेवंक शकता. सरकार आपल्याक जाय तशें आपल्याक जाय तशें. आमचो ओपोनंट आसतलो हो बाबूश पॅनल आसतलो, हो स्वता सरकारान मिनिस्टर आसा, तेच्याच खाते दुसऱ्या खाते डिलिमिटेशन करता आनी आमकां सांगता येवन इलेक्शनां लढा म्हणून. हें सारकें न्हू. तुम्ही ते पिटिशन फायल केला पळय हय. तितून तुम्ही इलेक्शन कमिशनाक पार्टी दिता. खंयचे इलेक्शन कमिशन पार्टी आसा तितून आनी 30 कॉर्पोरेटर जे निवडून येयलेले आसात त्या पार्टी आसा. आता एक हांगासर दिसून येता झडपी इलेक्शनाक तेच जाला, CCPक तेच जाला, परत आता फोंडा बायको जाले तेन्ना तालिगांव पंचायत इलेक्शन कमिशन आणि सत्ताधारी पार्टी हांच्या भितर कितें भानगड आसा ते कोर्टान काल सांगलें, काल कोर्टान सांगलें, हायकोर्टाच्या हितून जजमेंटान सांगलें गेलें. हांव क्लियर आसा. जेन्ना तुमकां 1 वर्स मेळटालें
बायको लढवून पुण्याच्या लोकांक एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह बेगींतल्या बेगीन दिवप हे इलेक्शन कमिशनान एन्श्योर करूंक जाय आनी अशें सिच्युएशन कित्याक हाडलें जातून आतां तांकां 6 म्हयने ना आनी आतां आनीक कित्येक म्हयने इलेक्शन जायसर रिप्रेझेंटेटिव्ह ना सो हें जावंक जायना आनी कायद्या प्रमाणे जर 1 वर्साचें लिमीट आशिल्लें तर इलेक्शन कमिशनानूच कायद्या प्रमाणे तारीख सारकी हाडूंक जाय ह्या इलेक्शन ह्या दिसा पयलीं जावपूच जाय सो दॅट वी कॅन गीव 1 year इमिजिएट सरकारचो रोल काय ना तुमकां आसतलो इलेक्शन कमिशनाक दाब येवंक जाय सरकाराक ना म्हणपाक आमचो हो डेट उत्पल मग तुम्ही म्हणलें ह्या इलेक्शन हायकोर्टाच्या निर्णयाचें तुमी स्वागत करतात म्हणलें ना हांव स्वागत करना इट्स अ ट्रेजिडी कितें जालें पण हायकोर्टान लॉ इंटरप्रेट करून तो लेड डावन केला ओके कळ्ळें ताच्या फुडें कायदो सुप्रीम आमकां जो विकसीत भारत म्हणटा न्हय आमकां कायदो सारको पाळप हे आयल्या शिवाय ताका आमी कांय ना इकॉनॉमी व्हडली जाली म्हणून फक्त जायना वी हॅव टू हॅव रूल ऑफ लॉ आनी ते येवपाक जे इन्स्टिट्युशन्स आसा तांणी पयलीं कायदो पाळपाक जाय इलेक्शन कमिशना कडल्यान अपेक्षा आसा की 1 वर्स जर टर्म दिवपाक येताली जाल्यार तांणी ती डेट तेन्ना फिक्स करपाची हांव म्हणना नेक्स्ट डे पूण आशिल्ले न्ही थोडे म्हयने ओके ते कितें थोड्याच म्हयन्यांनी चुकला 1 वर्स अशें न्हय की ते सोमतेच रोखडेच आयले 1 वर्स चुकता आनी तांकां आतां करचें पडलें हो तांणी सांगपाचें की जावंक शकना पण जातालें न्ही तुम्ही म्हणलें हें स्वागत म्हणटा तरी ओके तुम्ही वेलकम करतात कोर्टान लॉ सांगला कायदो पाळा म्हणटा कायदो पाळा हांची चूक इलेक्शन इलेक्शन कमिशनाक कायदो खबर नाशिल्लो काय म्हणलं दॅट शॉकिंग न्ही हांव म्हणटा दॅट इज द शॉकिंग पार्ट आय एम नॉट शॉक्ड एट वॉट हायकोर्ट हॅज डन सगळे बाकीचे हांव आयकता ते म्हणटा वी आर शॉक्ड अबाउट द जजमेंट आय एम नॉट शॉक्ड अबाउट द जजमेंट हायकोर्ट कायदो पाळटले न्ही मिली जुली भगत म्हणटात ते कितें ते आतां स्पेक्युलेशन सगळ्यांक मिलिनाचे विशय. पॉलिटिकली हे सगळे हे करपाक मिलिनाचो विषय तोच आसा न्हू डायरेक्टर म्युनिसिपल ऍडमिनिस्ट्रेशन हे सरकारी खातें आसा ते डिलिमिटेशन करता ते करचें न्हू इलेक्शन कमिशनान करचें ते करिना कित्याक सो प्रोसेस एस टू म्हणजे सरकारी खातें आनी इलेक्शन कमिशन वांगडा थंयसर हे करता न्हू डावट्सान आसा उत्पल मग तुम्ही नरोवा कुंजरोवा ही ना, ना, भूमिका clear आसा. म्हणचे पयलीं स्पश्टपणे कित्याक म्हणना स्पष्टपणे म्हणना सरकारानूच फुडें फुडें धुकलता न्ही इलेक्शन पण इलेक्शन कमिशनान कायदो समजून आपलो डे टू डू देअर फूट डावन सरकारानूच केला सगळें फुडें फुडें धुकलून जिल्हा न्यायालयात पण याचिका इलेक्शन कमिशनान सांगूंक जाय आशिल्लें की ना दीस इज द फायनल कट ऑफ डेट ह्या दिसा इलेक्शन जातलें But government Jilla- also responsible for this. ऑब्वियसली आणि सगळें रिप्रेझेंटेशन दिवप एक आमदार निवडून येवप 1 वर्सा खातीर हें करूंक जाय आतां ते आतां ओमिशन कमिशन कोल्युजन ते कितें हांव हें ना ते स्पेक्युलेशनूच जातलें जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केल्या तुम्ही हा. त्याच्या भितर किती मागणी केल्या तितून तुम्ही सिंपल आमी सांगला की सिक्रेसी बॅलेटाची नाशिल्ली इलेक्शन आनी ते ताच्या खातीर एक प्रोसेस आसा व्हडलो ते इलेक्शन पेटिशन म्हणून फायल जाला सो ते कितें रोखडेच त्याचे निकाल येवचो ना त्याचे ते कितें म्हणटात ते तितून आमी इलेक्शन पॉश करचें म्हणून मागता फायनली पण हांव प्रेस घेता कित्याक म्युनिसिपल इलेक्शन सो तेन्ना तरी हे सगळें आयकून इलेक्शन कमिशनान सारकें करचें बिफोर दॅट रिजल्ट कम्स म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक सीसीबीच्या इलेक्शनाक बॅलट वापरले गेले थंय ईव्हीएम कित्याक वापरली ईव्हीएम वापरूंक जाल्यार चड सारकें क्लियर जावपाचें आमची मागणी दुसऱ्या तरेन आसा म्हणजे आमची मागणी आसा बऱ्योचश्यो अश्यो मागण्यो येता की ईव्हीएम मागचे न्हू बॅलट वापरले हांगा आमी म्हणटा की बॅलट कित्याक वापरले ईव्हीएम कित्याक वापरले पयलीं इव्हीएम वापरलेली पयलीं ईव्हीएम वापरलेले सगळे इलेक्शन आतां ह्याच इलेक्शनाक ईव्हीएम कित्याक वापरले बॅलट कित्याक म्हणजे तुमकां सिरियल नंबर दोनी कडेन घालून ते ट्रेस करपाक जाय म्हणून ते अवॉयड केले गेले म्हाका जी याद आसा हांवें जे मतदान केलां जे बॅलट पेपर आनीक हो कावंटर फायल आसता तो सिरियल नंबर पयलीं पासून आसा ना काउंटर फायलीर आसता कावंटर फायलीर आसता बॅलट पेपर नासता एकदा वन्स यू टेअर द बॅलट दॅट बिकम सिक्रेट
कायदा सांगता बॅलट तुझे सिक्रेट असून ते वोट एकदा केला आता ते ट्रेस दोन्हीकडे होता आसा. पण जायना. हांवें जे झेडपीचे जे हाचे फेसबूक ऍप आसता ताणें सुद्दां क्लियर बरयलें सो झेडपी हांणी 20 डिसेंबराक 2025 हांवें फेसबुकार हांव नांव घेना हाचें ताणें हें घातलें की हांव वोट करूना बिकॉज अशी सिच्युएशन आशिल्ली म्हणजे तो ते भायर आयलो ते वोट न करता मे बी ताणें ब्लँक घातलें. उत्पल बाब ह्यो भारतीय जनता पक्ष मनोहर पर्रीकराची लेगसी, रवी नायकाची लेगसी हें कितें प्रकारान लेगसी काल सुद्दां आयला न्ही की ताका निवडून घेवन म्हणजे रवी नायकाक श्रद्धांजली म्हणजे टिकेट दिवप म्हाका तितून ती जावंक ना सो पण हे लोकां फुडें सगळ्या हो म्हणटा पक्ष मनोहर पर्रीकराची लेगसी फुडें व्हरता अशें तुमकां दिसता? हांव भायर आसा न्ही म्हणून ना 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 हांव म्हणून सांगला न्ही हांवें कितले जावं रिपीट हांवें तेंच सांगलां म्हणून भायर आसा आनी म्हाकाय कितें तेन्नाय पोस्ट आनी सगळें दिताले पूण हांव भायर रावला बिकॉज काही गजाली चल्ल्या तो म्हाका आनी हे आतां म्हणजे हो मुद्दो तो ना पॉलिटिकल हांव मुद्दाम उलयला कित्याक आमचे काल रेजिस्टर्ड जाले केस कोइन्सिडंट आनी आज अशेंय घडला सो वी आर नॉट शॉक्ड अबाउट वॉट्स गोईंग ते कायदो न पाळप जे चल्ला किंवा लॅक्स हातून लूजली इंटरप्रेट करप हातून अश्यो गजाली जावंक शकता आनी त्यो आतां गोईंग फॉरवर्ड तरी म्युन्सिपालिटी इलेक्शन येता पळय ताका तरी हे सिक्रेसी बी मेंटेन करची. जर कोर्टी इलेक्शन कमिशन सरकार आपण जाय त्या पद्धतीन डेमोक्रेटीक सिस्टम आनी फुडलें हें आमकां उरता पळय कितें ना ते ताका आतां म्हणून कोर्टान आतां काल घेतला पळय तातूंत एक चपराक पडलें अशें ताच्या जावप खातीर फ्री अँड फेर पद्धतीचें इलेक्शनाक कमिशनाक सुदारचें पडटलें. एवरी टायम कोर्ट मदीं न्हिदलेले अशें जावंक एक्सपेक्ट करूंक जायना. कोर्टानूच तांकां करेक्ट करप अशें ना तेंच्यांनी स्वता आपूण करेक्शन करून केलें. म्हणून हांव सांगता कायदो पाळप हे सगळ्यात आनी इनिशिएट आतां म्युन्सिपालिटी इलेक्शन सिक्रेसी आमी उलयता न्ही सो तो तुमी तांकां प्रश्न विचारचे मिडियान. ओके 27 आता तो ऑलमोस्ट डिक्लेअर केला म्हणटा 6 म्हयने मेळून एक परत तर तुमची तयारी कशी जाली तुमची तयारी कशी जाली आमी 27 आतां आमच्या कार्यकर्त्या मेळाप चालू केला आमी लोकां कडेन परत रोखडेच बसपाचें आसा आमी म्हणजे जे कॅन्डिडेट्स आमच्या बरोबर आशिल्ले तांकां सगळ्यांक मेळून तांच्या बरोबर प्रत्येक वॉक म्हणजे आतां बूथ जातले बुथान भोंवप लोकां कडेन वचप सगळे पणजेचे मुद्दे मांडप हे आमी चालू केला. उत्पल बाब लोकांनी गोंयभर लोकांनी मनोहर पर्रीकराक गोंयचो लिडर म्हणून एक्सेप्ट केल्लो आनी ताच्यान ती आपली लिडरशीप दाखयल्ली. तुमी एक फावटी प्रेस घेतात आनी मागीर मलिनाथ जाता आयक म्हाजो प्रश्न क्लियर जावंक मनोहर पर्रीकराची जर तुमी जे लिडरशीप फुडें व्हरतले जाल्यार तुमचे ह्या जसो मनोहर पर्रीकर वागतालो तसो तुमकां हें करप्शन आमी दिसना? लोकां कडेन आतां वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान वता आनी इलेक्शन सुद्दां म्युन्सिपालिटी हे लडप इज नॉट इजी म्हज्या बरोबर आमी टीम सगळी तयार केली दॅट इज पार्ट ऑफ प्रोसेस म्हजे कडेन आज पार्टी ना हांव इंडिपेंडंट म्हणून करता सो त्या हातून आमी पणजे फोकस करून वता तेन्ना पार्टी फूल स्ट्रक्चर आशिल्लो तो व्हडलो हे सद्या इंडिपेंडंट आसा म्हज्या हातून जे हांव शक्य आसा लोकां कडेन वचप आनी इलेक्शन करप आनी हे मुद्दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणून आज हो मुद्दो घेतला इट्स नॉट जस्ट अबाउट आमचें इलेक्शन म्युन्सिपल इलेक्शन येता पळय ताका सुद्दां हे सगळे प्रोसेस सारको जावंक जाय का जावंक जायना सो अनेक मुद्दे आसा. अशा लोकांचो एक आरोप आसा तुमचे कडेन फक्त एकच मिनीट लास्ट प्रश्न बाबूश मनसरात नाका इतलोच प्रश्न पूण गोंयभरात ह्या सरकारा कडल्यान जें करप्शन चल्लेलें आसा जें गोंयचें निसंतान चल्लेलें आसा ताजेर तुमी केन्नाच कित्याक उलयना? हांव खूब उलयलां हे जालें कितें तें फायर जालो बर्ड्स हांव क्लियर उलयलां कितें जालें हफ्ते चल्ले सगळें उलयलां अशें न्ही की हांव उलोवंक ना पण सद्या आमी फोकस सिन्स आय एम गोईंग इंडिपेंडंट म्हजो फोकस पणजेन आसा तो हातून म्हज्या बरोबर टीम आसा तांचे बरोबर काम करता. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.